जिसुडा मार्फत वास्को नवे नुस्तें मार्केटांतल्या ड्रेनेजीच्या कामाची पळोवणी करतना बरोच बोवाळ जालो। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी आनी नुस्तेकारांनी जिसुडा आनी वास्कोच्या आमदारान आपल्या कागाळींकडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप केला। मजगती गिरीश बोरकर म्हणटात, निषेधाक अर्थ ना, बोवाळ करच्या परस हो प्रश्न सोडोवपाक सगळ्यांनी वास्कोकाराच्या हिता खातीर एकठांय येवपाक जाय। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमच्या पॉइंट हालवला त्याचा आमचा बाजार ती आहे ओपनिंग आमको बाजार नाका हे आमकड बाबा आता आमकां 70 वर्सां जाली हे उदक भरून आमकडेच जायना कळ्ळें न्हू किती त्रास जाता त्रास जाता उदक उठता हे कितले ह्या वाड्यात उदक वयतले बांदू तो गिरायक पडटा आनी कितें करपाक सांग ते कॅसे फ्लोरिंग आनी ते टाइल्स स्लिप्स कशे टाइल्स आयज जे भशेन वास्को MLAन आनी एक्स चेअरपर्सनान आमकां इन्वायट केल्लेले इन्स्पेक्शनान, ताका लागून आमी हांगा येयल्लेले आसा। एक बरी गजाल म्हटल्यार की जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो पळय तेन्ना हो अमावंट म्युनिसिपालिटी रेनोवेशन कॉम्प्लेक्स आनी वास्को फीश मार्केट म्हाजे कडल्यान ट्रान्सपोर्ट जाल्लो आनी म्हाका खूश भोगता की एक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट एज अ चेअरपर्सन हांवें प्रोसेस केल्लो। तेन्ना वास्कोचो MLA कालू जाल्लो, जेन्ना हो येयलो आमदार आमचो बंटी, म्हाका दिसता खंय तरी तेणी नुस्तेकारांक एक मिटींग घेवन एक स्टार्ट केली आनी तितूर खुबश्यो चेंजीस केल्यो। पयलींच्या फीश मार्केटान कशें आसता, फीश मार्केटान स्टोरेज जाय, कोल्ड स्टोरेज। जेन्ना आमचे नुस्तेकार भयणी जेन्ना नुस्तें दनपारचो इकून घरा वयता तेन्ना एक तांकां कोल्ड स्टोरेज जाय, ती कोल्ड स्टोरेज आसलेली। टॉयलेट वयर ती आतां सगळ्या थोड्यांची एज जाल्लेली आसा, टॉयलेट सकयल जाय, आतां कोण वयर चडोवंक जायना म्हणून थंय भायरूच टॉयलेटीक वयता। खंय तरी हे आमदारान चिंतपाक जाय आसलेलें, लिफ्टूय नॉन वर्कींग आसा। कित्याक नॉन वर्कींग आसा? थंयसर खंय एक्सटेंडेड वॉरंटी भरूंक ना। दुसरें थंय जेनसेट आहा, जेनसेट कित्याक चलना? तितूर डिझल ना म्हणून। हो कसलो आमदार? हेका कितें पडला? हो पात्रांव जाल्लो आहा, STPDचो पात्रांव जाल्लो आनी ते पयलींचे आमदाराच्यो रोलेक्स वॉची वयर काडटा, तो ब्राझिलाचे टूर वयर काडटा, हें तेंच करूंक पडलेलो आसा। अरे बाबा पात्रांव, म्युनिसिपालिटी कॉम्प्लेक्स, हो कॉम्प्लेक्स, फीश मार्केट म्हटल्यार गेट, MPT गेट, वास्को गार्डन आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हे चारूय तुवें प्रोजेक्ट घेतल्या पळय आनी बस स्टँड, तूं एक असो आमकां लावन वयता, तूं तशें करनाका। पयलो म्हटल्यार फीश मार्केटाचें तेजें सोल्युशन हाड। गिरीश एक्स चेअरपर्सन हे बाजारांत म्हाकीच चात्ता, तूं कोण काय म्हणटा हे बाजारांत येवन आपणा विचारपाक। तेका गिरीशाक हांव पोत्तून नांव दाखोवपाक सोदतां। हे जे MOUचेर किस्तोदीचें नांव आहा, हे गिरीशान आनी MLAन तेन्ना म्हणोना तूं नाका, तूं येनाका, आमी तांकां घेवन बाजार कोत्तले म्हणून। फर्स्ट स्टार्टिंगाक तेन्ना 10 किस्तोद जावो आसलो, ह्या भयणाक सगळ्यांक एकठांय करून सोजमोवपाक। पूण सोजमयता आसतना म्हाका इतली मोतीन स्ट्रायक जावना की हो नाटलो म्हूण तांकां आमच्या भयणाक बरोवन एक दितलो आनी बाजार वेगळोच बांदतलो म्हूण। आनी चोवपाक गेल्यार आयज तेशें जालां, आपूण नागरीक म्हणटलो। आतां तेणें आयज त्या कितें चाललें, तूं कोण काय म्हूण येवन विचारपाक, हें तांकां दाखोवपाक कॉन्ट्रॅक्टरान दाखयतलो। आतां सद्या MLA आसपा जावो आसलो, तो ना 100% जाणें कितें म्हूण दितले आमकां लोक। हे कोण येयले, हे कितें येयले, हे अरे हो एक नागरीक, हांव एक फिशरमॅन आनी म्हाजेर हेजें नांव आहा म्हूण येयलो विचारपाक। कित्याक एवरी टायम म्हणटाय कितें हांकां जाव तसलो बाजार मारलो। आतां जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय विचारलें हांवें, आतां तुमी पायपलायन घालतलो न्हू, तेजी जबाबदारी कोण घेता? ती जाय न्हू भयणाक आमच्या? अरे फोटोय नाकाय, तुमी लोकां फोटो वयतले, हे सायबिणे फोटोय नाकाय। आमी वास्कोकार जबाब मागता, जे गार्डन आसा, म्युनिसिपल गार्डन आसा पळय, तेजेर 1 करोड हाडला पळय, ते कशें मोडला तेजी अकावंटेबिलिटी मागता। ते लोकांचो जागो आसा पळय तो कसो काबार केल्लो आसा, प्लेग्रावंड, ते मागता। तसोच आमचो बस स्टँड
16,000 स्क्वेअर मिटर हो लोकांक दिता NBCचेर, तेजेर आमी डॉक्युमेंटेशन सांगून सांगलां, आमी कोणाक मिसगायड करना, पूण तो म्हणटा तेजेर तो जबाब दिना. आयज हे फीश मार्केट 8 करोडाचें फीश मार्केट बांदलां म्हणटा, तेजेर जे पळोवपाक गेले जाल्यार हेजेर 4-5 करोडाचें काम ना. हय गेल्या आतां आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें तेन्ना तांचो प्रॉब्लम कितें आसलेलो कळ्ळें न्हू. आनी आमी जेन्ना येयल्ले तेन्ना आमी सांगलें बाबा आमदारय आसलो तो पयलींचो जो गटर आसलेलो तेचे कितें उदकाची वाड आसली ती धाकटी आसलेली म्हण ती खंय तरी चेंज करपा आसलें. म्हण हांवें कितें सांगलें बाबा आतां आमी चेंज करता, चेंज करतूच कितें जातलें परत कितें जाय जाल्यार सारकी करूंक ना म्हणून बोवाळ जातलो. म्हणून हांवें एक अपील केलेलें बाबा जे कोण ओपोज करतात तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी सोल्युशन दिवचें. पळय लास्टाक आमी वास्कोकार आनी आमचो मार्केट आमकां बरो जाय आनी आमी मार्केटान नुस्तें व्हरपा येता, लोकांक त्रास जावपा जाय म्हणून आमी सोल्युशन काडपाचें आमी येयल्लेले हांगा. पूण हांगा येतकूच तुमी जाल्यार पळयलेलो सगळो भोव जाता, ताका ऑप्शनूच ना, कोण कोण येता ते नाकाचेर उडयता हत तरी आं. आतां तुमकां कितें प्रश्न सांगपाचे तुमी सांगा, कित्याक हांव तुका सगळे प्रश्नाचेर तुका सगळें उत्तर दिता. कित्याक हो मॉडल जो फीश मार्केट जो बांदलेलो तो 2017चो मॉडल आं, तो खंय तरी जावंक पावोंक ना. कितलेशेच आमदारांनी ट्राय केलें, मागीर दाजी सालकर येयलो, दाजी सालकर तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिलें आनी ती भायर सरली आनी हो प्रकल्प जालो. आनी मागीर ती आमकां उदीक कशें फ्लो कशें वयता, सिरीन कशें वयता ते परत त्रास जावपाक आनी आमी तांकां टायम सांगला, एक टायम सांग आमी सगळे जाण करुया. पळय लास्टाक तुमी रिपोर्टर वास्कोकार, आमी उलोवपी वास्कोकार, ते म्हणटा तूं कोण हांव कोण, हांगा सगळे कोण कोण न्हू पूण आमी हांगाचे नागरीक आनी हांव पयलींचो कर्तव्य नागरीक. जेन्ना हें बांदता तेन्ना हांव स्टार्टींगसून एंडा मेरेन हांगा आसा म्हणून म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हणून हांव येयला. हांव ते खाजी घेवंक ना हांगा मातसो हांगा टायमपास करतलो म्हणून हां. म्हणून तुमी सगळे येयले बाबा खंय तरी बरें जावपाक जाय, आमकां बरें जावपाक जाय आनी हें खंय तरी बरें घडलां दिसता पळय काय बरें हां. खंय तरी टॅक्निकली प्रॉब्लम जालो, मातसो प्रॉब्लम सोल्युशन काडया न्हू.